What is the current status of Kala Academy? स्टेटस पळोवपाक गेल्यार कलाकारांची एक्टिविटी कांयच बंद ना. दुसरे सगळे कार्यक्रम आज पर्यंत बंद पडलेले ते आमी परत चालू करपाक सुरवात केली आनी चालू जाले बी. एका बरोबर एक चालू जाल्ले आसात आनी ते कार्यक्रम खंयचेच बंद नासता. म्हणजे आनी नवे नवे खूब पयलीं कालांतरान ते बंद जाल्ले ते सगळे आमी चालू केल्ले आसात. एक्टिविटी सगळ्यो चालू जाल्ल्यो आसात. Structure थोडेशे जे कितें काम आतां सुद्दां हॉलाचें काम थोडें आमी परत पिडब्ल्यूडीनी जे आमचे 3 एक्सपर्ट लोक आयिल्ले आमचे एम एस सांगताले जाल्यार तांकां ते थंय अटेंड करतात. टास्क फोर्स कमिटी बी आसता ते. म्हणटकीच बाकीच्यो पिडब्ल्यूडी मार्फत काही बारीक कामां आसली ती परत केली सुद्दां आनी परत आमचे एक्टिविटी चालू जाला. काल पयर सुद्दां आमचे बऱ्यापैकी फंक्शन थंय जाला. फंक्शन चालू आसात. फाल्यांचे फंक्शन सुद्दां थंयच जातले. म्हणटकीच तशें कांय खंयचेच फंक्शन बंद जालें ना. एक्टिविटी चालू आसा आनी ज्यो एक्टिविटी आज पर्यंत बंद पडलेल्यो हांव पयलीं पण सांगता जेन्ना हे ताबो घेतले उपरांत आज एकच आमी हे लक्षात घेतलें आसा की कला अकादमीचो एक दर्जो एक पयलीं पासून एक वेगळो आसा मोठो. तो खंय कालांतरान काही कमी वयर सकयल जाल्ले आसात ते आनी काही कार्यक्रमय बंद पडले. ते कार्यक्रम परत पूर्वरत जावचे परत चालू जावचे हो हांवें हे केलो प्रयत्न केलो आसा आनी सुरवाती केल्या. जे कार्यक्रम आज पर्यंत बंद पडलेले एका पाठोपाठ एक कार्यक्रम चालू आसा आनी चालू जाल्ले आसा. So, but what is the current status of the structure? हा बरोबर तुका पत्ता त्याच जाता आमी. What is the current status of the structure? Task force committee. बद्दल तुका टास्क फोर्स कमिटी फुड्यान हांव एम च्या मिटिंगे वयता ताका विचार सांगून त्यांनी आपले काही पॉईंट दिल्ले आसात त्या प्रमाणे आमी तांकां ऑगस्टाक हे करून ते करतले. जाय जाल्यार तुका हय करताले बरें आहा नो डावट. What is the current status of the structure? सांग न्हू. बरें म्हणून काम चालू हे चालू आसा प्रोग्राम. येस सो कितें आसा हितून भितर 2 इश्यू आसा. तुमकां खबर आसतलें कला अकादमीचें रिनोवेशन काम जालें आनी तेजे नंतर आतां ते गव्हर्मेंटान टास्क फोर्स कमिटी अपॉयंट केली कडेन आसा आनी ते रेग्युलरली मिटींग जाता आनी आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी. सो तेका लागून चेअरमॅनान म्हाका रिक्वेस्ट केला की तुमी जस्ट ब्रीफ दिवचे ते स्टेटस दिवचो. हितून भितर 2 इश्यू आसा. एक म्हणल्यार सावंड लायटींग आनी इक्वेस्टिक्स हो एक्सपर्ट डिफरंट आसता. तशेंच आसता ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अँड मेथोडॉलिटी टू बी यूज फॉर द असं सारकें कितें जर फ्लॉस आसा सारकें करपाचें. सो हे 2 डिफरंट तरांचे एक्सपर्ट आसा. आता सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक आसा न्ही त्याची 3 एक्सपर्ट अपॉयंट केल्या टास्क फोर्स कमिटीन. तिनी जे इन्स्पेक्शन लास्ट 15 तारखेक 15 दीस पयलीं जाले कडेन आसा. तिनी पयली रिपोर्ट तयार केल्लो प्रिलिमिनरी आनी आतां तेणी सेकंड रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट करपाक पयलीं इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा. आतां ते फायनल रिपोर्ट दितले की वॉट इज टू बी करेक्शन्स टू बी डन इन द एक्झिस्टिंग कितें केलें तितून भितर कॉन्ट्रॅक्टरान. तो रिपोर्ट येतकीर ते इमिडिएटली रेक्टिफिकेशन जातले. दीस इज रिस्पेक्ट टू सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक. आता रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अँड मेथोडॉलॉजी टू बी यूज टू करेक्ट डिफेक्ट्स इफ एनी नोटीस बाय द एक्सपर्ट तेका लागून IIT चेन्नईचो डॉक्टर पिल्लय म्हूण तेका अपॉयंट केला गव्हर्मेंटान. आतां पत्तो हय बिकॉज इट इज एक्सपर्ट वर्क न्ही. पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिल्लय म्हूण तेका एंगेज केले कडेन आसा. सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार थिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला. पयर आमकां सांगले त्या प्रमाणे मिटींग जावना. मिटींग जातकीर प्रपोजल गव्हर्मेंटान मूव केल्लें तेंगे अपॉयंट करपाक तेंगे फीस बी आहा न्ही बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सपर्ट. सो तेंचो प्रपोजल आयिल्लो तेंगेले खर्च कितलो लागतलो रिपोर्ट तयार करपाक ते प्रमाणे फायल मूव केल्ली आनी एप्रूव जालो म्हणून आयकलें. आतां नेक्स्ट मिटींग आमकां कन्फर्मेशन मेळटलें. तिने एस्टिमेट दिला आतां PWD दिली कडेन आसा. तिंगे एक कितें आसा आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉयंट करतात ते प्रमाणे तिंगे कन्सल्टन्सी फीस न्हू त्यो. सो ती वयली ती गव्हर्मेंटान एप्रूव केला. दे वील इन्स्पेक्ट आनी दे वील गिव द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की कितें कितें मिस्टेकी आसा आनी कितें करेक्ट करपाचें. तेजे वयल्यान PWD सेट दे वील डू इमिडिएटली ऑन द एमर्जन्सी बेजीस तेजी जे एस्टिमेट तयार करतले आनी ते 1 ऑगस्टाचेर आपूण काम चालू करतले. न्यू कॉन्ट्रॅक्ट जातलो मी तो जे आतां जे पयशे म्हणल्यार ते पयशे म्हणल्यार बिकॉज दे हॅव 10 crores इन तिने होल्ड करून दवरले कडेन आसा न्ही पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचे. तितूंतल्यान ते काम जातले जे पयशे दवरले. पण पयलीं आयज पासून कितले मोडले आयज पासून कितले मोडले सी ते कितें आसा पयशे जे पळय एस्टिमेट जाल्लो तितूंतली 10 कोटी अजून तेंचे कडेन PWD होल्ड केल्या म्हणून सो सांगले. कितले दिले ते बॅलन्स तिने दिल्या न्हू कितले सुमार ती 40 कोटी दिल्या थिंगा. सो एक 50 कोटी जर एस्टिमेट केलो ती 40 दिल्या 10 कोटी उरल्या आनी जो पर्यंत हो रिपोर्ट येना ते रिलीज करपा ना पयशे अशें डिसिजन जाले कडेन आसा. सो हे आतां जो एक्सपर्ट रिपोर्ट येतलो तेजे वयल्यान एस्टिमेट जातलो आनी ते एस्टिमेटा प्रमाणे मुखाल्लें काम जातलें. आनी म्हणून आमकां तिणी रिक्वेस्ट केल्ली की ओन्ली हॉल सी मातशी एक मिसअंडरस्टँडिंग जाली फाटीं की सगळी प्रमाणे बंद करता काय कितें ना. आमची ज्यो रेग्युलर क्लासीस जाता क्लासिकल म्युजीक इंडियन आनी वेस्टर्न म्युजिकाच्यो त्यो चालू उरतल्यो. आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस चालू उरतलें. आमचो ब्लॅक बॉक्स चालू उरतलो
आणि जो ओपन दुसरी ज्यो फॅसिलिटी आहात सगळी चालू उरतल्यो लायक अदर पार्किंग एरिया सगळं उरतलें फकत ऑडिटोरियम हॉल तेणी फर्स्ट ऑगस्टाच्यान बंद दवर म्हणला बिकॉज तितून मेन काम आहा न्ही तितून भितर जे आमचे आर्टिस्ट आहा तेंची कंप्लेंट चड तितून आसा सो तेजेर आमी फर्स्ट ऑगस्टाच्यान तेणी काम चालू करता अशें सांगलां आमकां आनी ताका लागून फर्स्ट ऑगस्टाच्यान बंद दवरला आता मेरेन Booking. कितले एक्सपर्ट जाले आणि कितले रिपोर्ट्स असे नो तशी कितली न्ही दीस आर व्हेरी स्पेशल एक्सपर्ट्स डॉक्टर पिलाय म्हणतो कितले आता कितले मोठे एक्सपर्ट पहिले special experts पयलीं तेणी आधी सुद्धा चेन्नईचे वॉक एक्सपर्ट वॉक इन इन्स्पेक्शनय बी केले तेणी तेणी रिपोर्ट प्रिलिमिनरी दिल्लो आनी तुमी टायम टू टायम न्यूजपेपराचेर हाडलाय बी तो पूण कितें आसा तेका ऑथेंटिसिटी जाय न्ही सो देर आफ्टर दे हॅव सबमिटेड देअर दिस थिंग रिक्वेस्ट मीन्स एस्टिमेट ऑफ देअर एक्सपेंडिचर तो गव्हर्मेंटान अप्रूव्ह केला आणि विथीन आय थिंक दिस मंथ दे शुड हॅव द इन्स्पेक्शन आणि एस्टिमेट करून आम्ही फर्स्ट ऑगस्टाच्यान बंद This दवरला issue has been कितली दिसा खातीर बंद आसतली? कितले फावटी आयिल्ले कितले फावटी आयिल्ले आणि कितले एक्सपर्ट्स आयिल्ले As per my knowledge, कितले I रिपोर्ट्स have attended 2-3 meetings of the task force after I joined here. They had visited once, as per my knowledge, and they have submitted walk-in inspection report. आणि ते बेस वयले काम चालू झाले इकडे आसा ते वेळेला हे केले तर कितली दीस बंद आसतली तू आधी सेम क्वेश्चन आय थिंक विचारिल्लो टास्क फोर्सा की फर्स्ट ऑगस्ट तुमी बंद दवर म्हणटा बिकॉज आय हॅव टू आन्सरेबल टू चेअरमॅन अँड मी आन्सरेबल टू द पब्लीक न्हू केन्नाच्यान दवरपाची सो बट दे सेड इट डिपेंड ऑन द फायनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट टीम कितलो टाइम होतो बिकॉज नो December कितें आसा सपोज तिणी म्हणलें फाल्यां दे हॅव कम एंड इन्स्पेक्टेड की हें सगळें सारकें आहा म्हणलें जाल्यार काय ना न्ही काही ना सपोज बारीक कितें थंय जाल्यार थोडे म्हयने एक म्हयन्यान जातलें दिसता तुका काय आसचें ना म्हणून That I am not expert. That I am not expert. ना तुका मातशें बाबूकूय खबर आसता मेंबर सेक्रेटरी सांगता तशें पळय तुमकां पयलीं एक तकल्याक वेगळें केल्लें आहा की सगळे एंटायर हे बंद उरतले जशें आतां आमचे एमएसएन सांगता तशें फक्त एक हॉलाचे ते बद्दल हॉल जर सोडले जाल्यार कला अकादमीन व्हडले एक मिनिट कित्याक मेन थंयच आणि जाता खुबशे ऍक्टिव्हिटी असतात आमचे दर्या संघ म्हणून सुद्धा भायर हॉल असतात पावसान जाता तेजे ना पावसाचे उलयना हांव तेजे भायर हांगा सुद्धा ऍक्टिव्हिटी भितर सो खूब चलता बाकी सगळे एंटायर बंद जातले अशें केन्ना म्हणलें ना पूण एक फावटी दिसता की बंद म्हळ्यार सगळेंच बंद जशें आतां तेमी म्हणलें अशें तेमी एक एक्सपर्ट सांगले उपरांत आमी कितले म्हयने सांगूंक शकना एक जर त्या एक्सपर्टान म्हणलें की आनी काही व्हडलेशें काही नाच म्हणलें जाल्यार सुद्धा आनी बंद करपाचो चड पण प्रश्न इतली वर्सां ते काय ना म्हणून इतली केलं तर तुम्ही म्हणता की टेक्निकल कोणते एक्सपर्ट येतलो आणि त्या एक्सपर्टान सांगले कांयच प्रॉब्लेम ना करून तुम्ही तशेंच चलयतले तर कितें आसा आतां सावंड लायटींग आनी इकोस्टीक म्हळ्यार कितें आसा सावंड एंड लायटींग जे आतां सपोज लायटी समटायम्स लायट्स घातले कितें न्हू अमकी कंपनीच्यो बॉश कंपनी दे वील रिकमेंड सपोज त्यो बरी आसा काय तेज्या बरी कंपनी घालपाच्यो इट इज अ प्रोसेस न्हय प्रोसेस तर जालो पण कितलो तेल जालो प्रोसेस मध्ये मंत्री येयलो मंत्री गेलो तितून पुजा जाली कितें प्रोसेस हांव सांगपाक शकता का जेन्ना आमची न्यू चेअरमॅन जॉईन जाले ना हांव जॉईन जालो आमी वी आर द फर्स्ट पर्सन आमी इतलो आवाज सांग केलो मिटिंगे टास्क फोर्साचे वचून चेअरमॅन सर स्वता आयले तेणी मिटींग स्वता आपयली टास्क फोर्साची स्पेशल आपय म्हणून नवो चेअरमॅन नालो जाल्यार काय जावचें ना That I can त्याने respect. बोबो But मारलो आम्ही म्हणटा, आम्ही स्वतः तेन्ना सांगलो आयलो. का की आम्ही थंगसर पॉयंट वाडलो की हें बेगीन जावपा जाय बिकॉज पीपल आर आमी कितें आसा आमकां कलाक नांव सांबाळपाक न्ही आनी लोकांक आमी सर्वीस दिवपा जाय पयलीं तुमी नांव सांबाळूंक ना तें आमकां ओके सर दुसरे ओपन एराचे किती घेतले डिले ऑडिटोरियम ओपन ऑडिटोरियम तुका डिस्कस करा कितें म्हणटाले ओपन ऑडिटोरियम Yes, आता कितलो टाइम कितलो वतलो टाइम जालो ते मोडलेले तुम्ही काय येस तोय बी आमी टास्क फोर्सा कडेन इशू रेज केलो की तें बी घेवचें सो दे हॅव एग्रीड ते फकत रावले आतां एक्सपर्ट ओपिनियन जो येता पळय तितून भितर तितून कितें आसा वी कॅनॉट चेंज हें न्ही स्ट्रक्चरल आमी वाडोवपाक शकना एक्चुअली वी हॅव ऑल्सो रिक्वेस्टेड वी हॅव रिक्वेस्टेड इन द लास्ट मिटींग की थंगसर जेन्ना रिकन्स्ट्रक्शन करतले जो आतां मोडले तो पार्ट आसा तो ओपन एराचो थंगसर आमगे 4-5 रूम एक्स्ट्रा दिवचे बिकॉज वी वॉन्ट टू एडजस्ट अवर थिएटर कॉलेज हियर जे आतां आमी रेंटेड प्रिमायसीस फोंडे चलयता न्ही राजू कलाम ते आमी हांगसर तेंची ऑफिस करून आनी थंगसर क्लासरूम करून आमी हांगा सो दॅट टायम दे हॅव एश्युअर्ड अस दे वील सेट वी हॅव ऑलरेडी प्रिपेर्ड अ प्रपोजल की 5 रूम आमी एक्स्ट्रा बांदचे इफ पॉसिबल इट डिपेंड्स ऑन द आमचे चार्ज कोरिया थिंग एक्सपर्टा तेणी घालता म्हणून सांगला की तिंकां विचारता की वेदर दे वील रेडी टू चेंज द एस्थेटीक एंड स्ट्रक्चरल हें कळटा सो तो एड आहा तितून स्ट्रक्चरल टास्क स्टेबिलिटी फोर्सा चार्ज फोर्साचो हे आहा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ना कित्याक तूं पयलें आमकां तें फकत तेंच सांगलें न्हू IIT हे येता म्हणून हें सांगलें they only are suggesting because Charles Korea's representative is member of the task force and he is also very actively advising and he only has suggested Dr. Pillai's name and he is coordinating with the Dr. Pillai and the task force committee. सो तें आनी ऑडिटोरियम पळयत जाल्यार स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज अ क्वेश्चन मार्क ना
आता No, सध्या we had asked. No, that's why I'm saying. Present status of the structural stability, PWD is assured. आता सध्या कंडिशन डेमोलिश केले बाबू. तशें आसा काय कशें कितें आता तुम्ही म्हणले नाही हा चालू असतं No, no, that is open air. ते दोन क्लासी आहात ती दिया आणि दोन वाढवून आम्ही थंय चालू केला भुरग्यांक कोणाक सफरदापा दिवना बाबू, मोर दॅन 300 पीपल स्टुडंट्स आर स्टडींग वेस्टर्न म्युझिक हा वेस्ट बाबू आता ते बनत आणि तशेंच आसा ते 2-3 जे क्लासरूम आसले पळय न्ही आम्ही न्यू तयार केले पार्टिशन करून आणि भुरग्यांक कोणाक सफरदापा दिवना पण ते डेमोलिश झाले तशेंच आसा अजून तो ते आता करतले ना आता रिपोर्ट येयलो बराबर ते कशी बांदपाचे आणि किती बांदपाचे बाबू आणि म्हटलं तेजे उपरांत डेमोलिश झाले ते रिपेअर जावंक ना आणि जे 10 करोड पेंडिंग असले ते सध्या उरला मीन्स ऑलमोस्ट एस्टिमेट कॉस्ट असलो तेजे ऑलमोस्ट 70% तुम्ही दिले तांकां मीन्स पेड झाले कॉन्ट्रॅक्टर कशें जाले न्ही that amount is given earlier. मध्ये collapse झालं नव्हतं म्हणतात. बाबू बाबू एकूच विचार आता तुम्ही म्हणले की 10 कोटी तुम्ही होल्डर दवरला आणि न्यू काम कितें येतलें त्यात पयशे युटिलायज जातले सपोज आता एक्सपर्ट येयले आणि तेंच्यांनी मेजर फॉल्ट अशें तांकां दिसले आणि मेजर काम येयलें आनी तें काम एस्टिमेट 10 कोटीचे वयर वयता मागीर उरलेले पयशे कोण दितलो नाही पळय बाकी आता जशें आमकां म्हायती आहा ते प्रमाणे आमच्या एमएसान सांगलें ते स्वता मिटींग अटेंड करतात आता काम आहा त्या प्रमाणे कितलें काम आसतलें काय आसतलें काय ना थोडें मायनर आसतलें तें तुवें एक्सपर्टाचेर तेच म्हणटा सपोज तेजे उपरांत जर समजा तूं म्हणटा ते प्रमाणे पयशे जर हे 10तल्यान जायना किंवा आनी लागता असो हे येयली जाल्यार ते मागीर फुडें आमी गव्हर्मेंट फुडें कॉन्ट्रॅक्टराकडे दवरतले घेवचे दिसना पूण ते कितले आसतले ते सांगूं शकना एकड ते 10तले बी काम जावन पयलीं आनी उरोवंक शकता किंवा इतली काम एक नसत ते हांवें सांगपाक शकना समजा जर पडले जाय पडले एक्स्ट्रा जाल्यार परत आमी सीएमा कडेन फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलयता सीएमा कडेन उलयतले न्ही जाय पडले ते कॉन्ट्रॅक्टराकडे घेवप तशें दिसना तुका तर आता डेमोलिश झाले तर पळया डेमोलिश एक मिनिट सर ते डेमोलिश झाल्या तेजो रिपेअर कॉस्ट प्लस अजून एक्सपर्ट कमिटीन अजून कितें पळय हे दिले तेजे रिपेअर ऑल सगळे हे 10 करोडच्या भितर जातले तुमकां कशें दिसता पळय परत तेच सांगलां ते एक्सपर्ट टीम कितें सजेस्ट करता तेजेर आहा कितली 10 कोटी भितर जाता काय व्हडलेशें काय आसपाक 1 कोटी भितर जातले काय एक्स्ट्रा येतले ते मागीर कळटलें तुम्ही न्ही मातशे पण एक्सपर्ट असतले न्हू सर तुम्ही मातशे पण एक्सपर्ट असतले न्हू इतले पॉलिटिकल करियर म्हणून मातशे पण तुका दिसना expert. ते चड जर ते दिसना चड जातले म्हणून आणि हेच्या की भायर जर कितें म्हायती कितें almost मेळ्ळी 70% जाल्यार तुम्ही तुमकां दिले ती तांकां. कळप जातली फाल्यां मेन म्हणल्यार तुमकां जी म्हायती सगळी दिल्या आज पर्यंत आमचे कडेन आसा ती म्हायती दिल्या आनी तुमी फाल्यां मेन म्हळ्यार फोकस पयलीं हें करा फाल्यांचो 50 वर्सां जे आमी कोंकणी नाट्य महोत्सवात करता ते नाटकाक हें करतात तेजे पयलीं हें करा आनी बाकीची आनी कितें म्हायती आसा जाल्यार तुमकां आमी फुडें दितले ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.